भारतीय संविधानाचो शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर भीमराव म्हळ्यार बाबासाहेब आंबेडकर हांची 131वी जयंती पुराय गोंयान व्हडा उमेदीन मनयली। गोंयच्या साबार वाठारांनी बाबासाहेबाच्या जयंती निमतान पुतळ्याक हार फुलां ओंपली। पुराय भारताक संविधान दिवपी बाबासाहेब आंबेडकरांची 14 एप्रिलाक जयंती। बाबासाहेबान जातीच्या शिमेंतल्यान भायर सरून वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकांमदलो भेदभाव कमी करपाचो यत्न केलो। ह्याच सगळ्यांची याद तिगोवन दवरपाक गोंयच्या साबार वाठारांनी व्हडा उमेदीन बाबासाहेबांची जयंती मनयली। कुडचड्याक भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी आंबेडकराच्या स्मारकाक आर्गां ओंपली। आम्ही सगळे एक हे महत्वाची गोष्ट बाबासाहेब आंबेडकरान सांगलेले, तितून भितर ऊंच नीच जात पात हे कांय नाशिल्ले। आनी जे कॉन्स्टिट्यूशन जसो हांव आमदार जाल्लो आसा, मंत्री आसा, आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपी बाबासाहेब आंबेडकरान म्हाका दिसता देशानूच न्ही आख्खे जगान तेणें आपणाचो खंय तरी एक शिक्को मारून दिल्लो आसा की भारत राष्ट्राचें कॉन्स्टिट्यूशन इतलें बरें बरयल्लें आसा की बाकीचे देश ताका मानतात। दिवचले वाठारात राष्ट्रोळी सांस्कृतिक मंडळाच्या जोर पालवान स्मारक समिती मनयल्या आंबेडकराच्या जयंती सुवाळ्याक दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांणी हाजेरी लायली। तशेंच फोंड्या म्हापशा ह्या वाठारांनी आंबेडकरांची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। आंबेडकरान पुराय देशाक दिल्ली सर्व धर्म समभावाची शिकवण लोकांनी मतींत धरची, तशेंच ती आपल्या जिणे भितर आसपावची होच हेत धरून पुराय गोंय बाबासाहेबांची तांच्या जयंती दिसा याद काडटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।